Speaker sir, under Rule 49.2, the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the reply star LAQ number 1A, unstarred LAQ number 76, 77, 83 in today's list for 23rd July 2019 for the next Assembly session. Karta, circulate. Speaker sir, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची 163वी जन्मतिथी 23 जुलै 1856 हे प्रखर राष्ट्रप्रेमी केसरी वर्तमानपत्राचे संस्थापक आणि ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात भारतीय असंतोषाचे जनक. आम्ही आता क्वेश्चनवर वळूया. स्टार क्वेश्चन नंबर 2A. Speaker sir, I may be permitted to ask start question number 2A. Answer as per competition. Speaker sir, खूब वाईट दिसता. नावेली इगोर्जे मुखार 15 वर्सां आदीं हांवें ट्रॅफिक सिग्नल घाल्लें आनी अंडरग्राउंड बायपास घातलो. आणि तेन्ना इट इज अ एड्युकेशनल हब. 3000 स्टुडंट कम्युनिटी आसली. आज 15 वर्सां उपरांत उणे 10,000 स्टुडंट कम्युनिटी आहा. शिंबोर मेत्रामुक 4 रोड क्रॉसिंग आहा. आणि जे सिग्नल हांवें 15 वर्सां आदीं घायल्ले ते सिग्नल PWD नॅशनल हायवेन काडले आनी कुशीन उडयले. केन्ना काडले? ते चर्चिलान काडले ओर आनी कोण काडले ते म्हाका खबर ना. तो ना म्हणटकूच तेजे उलोवपा जायना. हे काडले कोण गॅरंटी दिना हांव. पूण जेन्ना हांव आतां फाटल्या 2-3 वर्सां फॉलोअप करता आमचें तुमी आयकनाय तें बरें आहा. आदल्या मुखेलमंत्र्यान हांगा 2 वा 3 फावटी आश्वासन दिली. हें पळय हें कॉरस्पॉन्डन्स स्पीकर सर. इतली कॉरस्पॉन्डन्स केला जाय जाल्यार हांव आय गोइंग टू ले इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. आदल्या मुखेलमंत्र्यान जेन्ना हिंगा हाचेर चर्चा जाली ताणें आश्वासन दिल्लें. हांवें जें लेटर दिल्लें ताणें डायरेक्टली एक कॉपी पुलिसी धाडली आनीक एक PWD नॅशनल हायवे धाडली. आनीक ती अशी घुंवता. म्हाका नोटींग शीट आहा. अशी घुंवता फाटल्या 2 वर्सांक आनी परतून म्हाका येता. आतां हांव नको. आमगेले कांय भाव त्या आडीन गेले की उदरगत सुदरप विकास जाता म्हणून. हिंगा उदरगत सुदरप विकास जो 15 वर्सां आसलो तुमी आमकां 15 वर्सां फाटीं वयले. सरकारा कडे पयशे नायकूं नाका. आतां हिंगा पळय म्हाका रिप्लाय दिला. डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस ट्रॅफिक. म्हाका दिसता ते प्रश्न विचारता काय भाषण करता? ना हेच हा तुमचें हें सगळें आहा पळय हिंगा. डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस ट्रॅफिक नाही आता आणि एडिशनल कलेक्टरा बरयला. परत तो म्हणटालो मागीर आपलो प्रश्न ना स्पीकर सर हेजेर तुमकां आसता परत सांगतालो आपलो प्रश्न येना म्हणून. ना आयकून घे. ताणें लेटर डेप्युटी सुपरिटेंडंट पुलिसान पयली लेटर दिली आसा म्हाज्या कडेन. इंजिनियराक. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वर्क्स डिव्हिजन 22 M&E PWD हें डिपार्टमेंट आहा. हो इंजिनियर आहा हो मेलो. हो गोंय सोडून गेलो. रिप्लाय ना 5 वर्सांनी. हे इंजिनियर आहाय जिते आहाय. मागीर हांव तुमचे MPक मेळ्ळो लोकसभाच्या. ताणें बरें पत्र बरयलें. तो एक कलेक्टर थिंग आहा तो महा हुशार. ते कलेक्टरान लोकसभा सेक्रेटेरिएट बरयलें तेंय भायर उडयलें. आतां सरकाराक पयशे नाय. सरकार गरीब जाला. PWD को पयशे नाय. पुलिसीको पयशे नाय. हांवें मागीर प्रायवेट लोकां बरयलें इंडस्ट्रियल हांकां. ते म्हणटा आमी पयलीं दिताले आतां आमकां ह्या सरकारान गरीब गेले आमचे कडेन पयशे नाय म्हणटाय ते. आय विल शो यू दोज कॉरस्पॉन्डन्स ऑल्सो. आय हॅव गॉन एवरीवेअर. तुमकां जाय जाल्यार आमगे भाडाचें हें दीत तुमचे कडेन. तेजेर कितें लोन दिता जाल्यार हांव तें घालतां. ट्रॅफिक सिग्नल जाय काय बाकी पैसे जाय म्हाका कळना. नो तुम्ही तरी
एक शब्द जो मेला काय कितें तरी काडपाक जाय. Secretary may delete it. वयल्यान स्टाफाक Speaker म्हणटा sir, आमच्या. मुझे सांगपाचें म्हणजे आय डोंट नाही. वॉन्ट टू मीन एनीथिंग बट आय डोंट गेट रिप्लायज म्हाका Speaker रिप्लाय sir, तो मेळ्ळे काडपाक मेळ्ळे लायात. तुमकांय रिप्लाय मेळ्ळे सांगले ऑलरेडी सांगले. चीफ मिनिस्टर रिप्लाय मेळ्ळे हिंग तरी चीफ सांगता तुम्ही मिनिस्टर उलोवपाकूच दिना न्ही तुमी उदळच्यान विचरत आसा चीफ प्रश्न मिनिस्टर केदो रेस्पेद व्हडला तो कळना. जाल्यार आमकां रेस्पेद कसो आसतलो स्पीकर सर तांच्यांनी स्पेसिफीक प्रश्न विचारचा हांव उत्तर दिता. Yes, you can give. स्पेसिफीक क्वेश्चन मरा. इज 15 वर्सां आतां जालीं प्रश्न विचारता. 15 वर्सां जालीं ह्यो लायट्यो ज्यो गायल्ले नावेली आमचो एक सुंदर आमगेली मतदारसंघ ह्यो ट्रॅफिक लायट वयल्यो अंडरग्रावंड हें आतां परतून हांवें 10 वर्सांनी स्टार्ट केलां म्हणटकूच ह्यो परतून केन्ना घातले तुमी Okay. कित्याक मुखेलमंत्र्यान तुमी न्हू सुर्गेस But government is a continuous process. Speaker sir, हे जे नावेली जंक्शनाचे जे उलयता विच इज एन नॅशनल हायवे 66 ह्या रस्त्या वयले ते उलयता तांच्यांनी सिग्नल घातलेले बरोबर आसा. ताज्या उपरांत तो रस्तो वायडनींग जालो जशें ते म्हणटा थंयसरली भुरग्यांची स्ट्रेंथ वाडली थंयसरली लोकेलिटी ती वाडली थंय जंक्शन म्हाका दिसता हो तेंचो हे मॅप रिगार्डींग दीस ओके. हायर सेकंडरी स्टार्ट जाली कॉलेज स्टार्ट जाली ट्राफीक सर्क्युलेशन सगळें वाडलें रोड वाडोवचो पडलो तांच्यांनी सिग्नल घातले ते काडचें पडल्या उपरांत हो प्रोसेस जो आसा परत 2014तल्यान सुरू जाला. तांचें म्हणणें बरोबर आसा थोडोसो उशीर जालो हें हांव मान्य करता. 2014च्या उपरांत आतां लास्ट लेटर जें आसा 7/9/2018 तांच्यांनी एडिशनल कलेक्टराक लेटर धाडलां ऑलरेडी एप्रूव करून दी म्हणून. तें लेटर जाल्या उपरांत हांवें आज PWD कडेन फॉलोअप घेतला. तुमकां सांगता हांव म्हाका तांच्यांनी म्हणजे 2 ते 3 म्हयन्या भितर सांगलां पण हांव तुमकां सांगता म्हणजे हो म्हयनो जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबरान आमी तुमच्या ट्राफीक सिग्नलाचें इनॉग्रेशन करुया दोगूय मेळोन. Speaker sir, I'll be very, very grateful to you. Now there are 2 junctions there within 100 meters. आणि हांगा जो ड्रॉइंग दिला थिंगा रस्ते रुंद जाले न्हय रस्ते रुंद हांवें केल्ले तेन्ना तेजे फाटल्यान बिकॉज देर इज अंडरग्रावंड पॅसेज ती अंडरग्रावंड पॅसेज यू कॅनॉट एक्सपांड इट इज देर द सेम आय हॅड मेड अ बास बे दॅट इज ऑल्सो एज इट इज कांय चेंज जालें ना एक स्क्वेअर इंच देखून रस्ते चेंज जाले नाय थिंगा एरकोणी जाले आसतले आमचो ऑपोजिशन लिडर जाणा थिंगा रस्ते आहाय तशे आहाय इगोर्जन आमकां एक्स्ट्रा दिले मडगांव बायपास जो आहा पळय न्ही मडगांव बायपास सुरू करता सो दॅट तुमचें ट्राफीक सर्क्युलेशन थंयचें बरेंच कमी जातलें. तो बायपास जाल्या उपरांत तरी सुद्दां म्हाका दिसता आमी नोव्हेंबर पर्यंत हे तुमचो सगळो ऑलरेडी प्लॅन हे ते सगळें रेडी जाला. नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत आमी इनॉग्रेशन करुया. रिजनलाकूय आफया वेळ पडलो. Only one. I'm very happy. I'm very grateful. Aye. But that letter which you are referring, there are 3 letters over here. Yes, one Letter letter. which you are referring, when the MP LED scheme he had given me, that is rejected by your collector. ओके आय एम गिविंग इन्स्ट्रक्शन टू द PWD घालतले नॅशनल हायवे बी न्ही सरळ आमचे PWD घालतले. It is final. Okay. Aye. Then you know when the PWD does it, I would like to involve because you see there is such a traffic jam. We have to close the roads during the peak hours, especially in the morning, in the afternoon, and in the evening. For मडगांव heavy बायपास traffic. जालो काय कमी जातले ते ट्राफिक ते सुद्दां No, कमी but जातले. this has to be synchronized जातले न्ही ते with 3 signals हय at 4 हांव road तुमचे junctions. डिस्कस करपाक लायता PC इंजिनियर तुमचे कडेन डिस्कस करून घालतलो. Thank you. Okay. कोण engineer speaker sir? पार्सेकर PC पार्सेकर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर Okay. पार्सेकर. Thank you. ऑनरेबल म्हज्या कलिगान रेज केला तो पार्टली म्हाकाय लागतात सेकंड जंक्शन पळय आहा वीच कम्स फ्रॉम मडगांवच्यान येता पयलें जंक्शन आनी मागीर सेकंड जंक्शन थंय सो फूल एरिया पळय आहा ताजे तें जंक्शन हें जंक्शन पार्टली ताका लागता पार्टली म्हाका लागता आय थिंक इफ यू डायरेक्ट द PWD चीफ इंजिनियर टू प्रिपेर ए प्रॉपर प्लॅन सो दॅट बोथ द जंक्शन्स आर टेकन केअर ऑफ कारण थंय मेन प्रॉब्लेम कशें जाता पयलीं थंय फक्त स्कूल आशिल्लें आतां थंय हायर सेकंडरी जालां कॉलेज जालां म्हणजे मोठ्या प्रमाणाचेर थंय भुरग्यांचो मुवमेंट आसता सो इफ यू कॅन प्लॅन दे कॅन प्लॅन इट प्रॉपरली
आतां आमी दवरलेचें सँक्शन ताणेंच केलां पार्सेकर. एकदा कितें जाता खबर आहा, प्लॅनिंग करता आसतना कन्सर्न MLAकूय बरोबर घेवप अत्यंत गरजेचें आहा. ते जर घेयना न्ही जाल्यार वेगळें जाता. हांव ऑलरेडी ताका सांगता, म्हणजे आमचो ट्राफीक जो SP तो PC आनी इवन दो बाबा अपोजिशन लिडर हांकांय बी बरोबर घेवन तो डिझायन करान त्या अनुसार बसोवपा लायता. Sincere gratitude to the traffic department, especially Mr. Sirvaikar. One road is already declared is banned for heavy traffic. तो रियासणे येता आमकां permanent traffic police things जाय, permanent, especially at the peak hours. Every day, nobody can pass there without spending 1 hour on the roads. And certain roads should be banned for heavy traffic. So, it is already, I don't want to take time of the assembly. हांगा सगळें बरयलां, आहा तें बरयल्लें. I must compliment the government for excellent officer. He's done a wonderful job, but he cannot do anything because he cannot give police. I wrote to the police department to give me permanent police there. मॉर्निंग आनी आफ्टरनून स्कूल अवर्सां खातीर थंयसर हांव परमनंट पुलीसूय दवरपाक लायता. तांकां ऑलरेडी सांगता ट्राफीक पुलीस परमनंटली मॉर्निंग आनी आफ्टरनून ह्या 2 टायमा Morning, afternoon and evening. इवनिंग. Yeah. Thank you. Only one supplementary. जरी तरी नावेली तरी एक परिस्थिती जाता जाल्यार वारकाय देव आमगे इस्लाक व्हड प्रॉब्लेम जाता आमकां दी एक Yeah. बिकॉज सर मॅक्झिमम स्कुला त्या जाग्यार जंक्शन आसा पळय न्ही, मॅक्झिमम आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ट्राफीक सगळी कडेन पुलीस दवरपाचो प्रयत्न करता सदांच जंक्शना थंयसर. खंयसर सपोज नासत जाल्यार कन्सर्न ट्राफीक पुलिसाक इन्फॉर्म करीत जाल्यार ते ट्राफीक पुलीस जो आसा हो त्या जाग्यार दिवपाचें प्रोविजन करतले. Char question number 3, Digambar Kamath. स्पीकर सर, स्टार्ट LAQ नंबर 3A. आन्सर एज पर कॉम्पिटी शीट. स्पीकर सर, ह्या हावसांत ड्रग ट्रेडाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर डिस्कशन जालां, आर्ग्युमेंट जाले. आनी कालच आमी पणजेचो आमदाराकय आयकलो. ताणें सांगलें की कशे पद्दतीन ड्रग्स खंय तरी झोपड्यो आसात, खंय तरी स्लम एरिया आसा, तातूंत भितर मोठ्या प्रमाणाचेर मेळ्ळे. आतां हांवें चॅक केलें, म्हाका रिप्लाय जो दिलो पळय, 2017 168 केजीस, 2018 222 केजीस आनी 2019 आतां पर्यंत 114. म्हणजे नंबर वील डेफिनेटली गो अप, म्हणजे नंबर वयर वता अशें एक पिक्चर पळयल्यार दिसता. म्हाका एक विचारपाक जाय, आतां हातूंत भितर हांवें भुरगे पळयले, नांवां दिल्या म्हाका, सगळीं नांवां, एड्रेसीस, थोड्यांचे एड्रेसीस दिवनात आनी थोड्यांचे हें दिवना, दे आर फ्रॉम वेर. थोडे कडेन इंडियन म्हणून दिलां, थोडे कडेन इनकम्प्लीट, आन्सर इनकम्प्लीट आहा. बट स्टील आय वेंट थ्रू इट. आमी ते लक्षांत आयलें की फॉरेन नॅशनल, सगळ्या टोटल फॉरेन नॅशनल जवळ जवळ 80 इनवॉल्व जाल्ले मेळटात. पूण चिंता करपा सारकी बाब आसा ती इंडियन आनी गोवन्स. आतां हांव इंडियन म्हणटा तेन्ना तातूंत भितर गोवन्सय आयले. ते जवळ जवळ 400 नांवां ती मेळटात, 400 नांवां ती मेळटात. विच इज ए सामको म्हणजे वरी करपा सारको प्रश्न आसा. एक इम्प्रेशन कशें जालां, सगळे फॉरेन नॅशनल्सच ड्रग्सांत आसा अशें एक इम्प्रेशन जालां. पूण तशें ना, तें पिक्चर एक्चुअली तशें ना. आय थिंक चीफ मिनिस्टर वील एग्री द पिक्चर इज टोटली डिफरंट. म्हणजे गोंयकार आसा तातूंत भितर कितलेशे अशें दिसता पिक्चर. तांणी दिता आसतना इंडियन म्हटलां, बट तो इंडियन जरी आसलो, ही मस्ट बी रेजिडेंट इन गोवा. सो फॉर ऑल प्रॅक्टिकल ही बिकम्स गोवन. हें एक गजाल जाली. आतां हाजेर एक्शन कितें घातलां. आतां म्हाका, हांव तुमकां बेश्टेच चीफ मिनिस्टर नजरे काडचो, हांव बरें काल बसून राती स्टडी केली ह्या पॉयंटाचेर. आय डावनलोडेड ऑल द क्वेश्चन्स एंड आन्सर्स आनी म्हाका एक आन्सर मेळ्ळें. 2012 तेन्नाचे, हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो कोण आशिल्लो ना तेन्ना, 2014 तेन्नाचे चीफ मिनिस्टरान म्हाका रिप्लाय दिल्लो. कितल्यो केजीस फायल केल्या काय हांवें विचारिल्लें, म्हणजे ड्रगाच्यो कितले केजीस फायल केल्ल्यो आसा. तर रिप्लाय जो मेळ्ळो पळय, 2011 9 केजीस फायल्ड इन द कोर्ट, 2012 13 केजीस, 2013 24 केजीस आणि 2014 म्हणजे पळयलें जाल्यार अशें दिसता की
आतां खंय पावला काय म्हणून 2014च्यो केजीस दिवनात आनी 2013 पर्यंत दिल्या म्हाका त्या वेळाचेर. म्हणजे आतां ह्यो केजीस म्हणजे एक क्वेश्चन, आतां पर्यंत कितल्यो केजीस म्हणजे 2015, 16, 17 इफ चीफ मिनिस्टर हॅज गॉट डिटेल्स हाऊ मेनी केजीस हॅव बीन फायल्ड so that I can compare with these and come to a conclusion whether there is an increase in the cases being filed. Second, a task force form kela. You have given me a reply, members of the task force committee. How many meetings have been conducted by this task force during the last 3 years? And if you can give me the minutes of those meetings. काल आमी पणजेची केस म्हणजे आज हांव हेराल्डाचेर वाचतलो विच इज अगेन ए व्हेरी सिरियस मॅटर. म्हणजे डायरेक्ट MLA एलेजीस नेक्सस बिटवीन पुलीस ड्रग पेडलर्स. म्हणजे थंय कितें जालां, थंय ते स्लम एरिया आसा त्या एरिये भितर हे ड्रग्स मेळ्ळे आनी कोणाक मेळ्ळे म्हाका दिसता CCPचे कोण तरी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले एन्करेजमेंट आसा म्हणून थंय तांकां हे ड्रग्स मेळ्ळे विच इज अगेन ए म्हणजे कोणाक खबर ना. पायपांनी रावता तातूंत भितर ते ड्रग्स मेळ्ळे. एक अशें दिसता स्पीकर सर की एक्चुअल जो ड्रग सप्लाय करता कोण आसता कितें आसता तो आज पर्यंत पिक्चरांक खंयच आयलो आमकां दिसना. हे धरल्या पळय, हे धरल्या ते कोण धरतात? हे धरल्या ते सगळे बारीक भुरगे जे थोडे पयशे मेळटा म्हणून ड्रग विकतात अशे लोकांक धरतात. म्हणून तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गोवन बॉयज इंडियन बॉय ते हे चड आसा पळय. तुमी सप्लाय करपी कोण आहा तांकां कोण तरी सप्लाय करता आसलो. दे डोंट गेट. इज एनी ड्रग ग्रोन इन गोवा? आय एम आस्किंग द चीफ मिनिस्टर, इज देर एनी ड्रग विच इज ग्रोन इन गोवा फॉर द लास्ट 5 years? just find out. I'm just asking you because मदीं एक बातमी आयली खंय तरी त्या सायडीक खंय तरी ड्रग्स ग्रो करता म्हणून. If you remember, I don't know. ग्रीन हावसान कितें अशें म्हणून एक बातमी आयली पेपराचेर. सो एक म्हाका हो रिप्लाय बोर्डाचे हाव मेनी मिटिंग्स कितले जाले त्यो आनी वॉट इज द टायम फ्रेम फॉर डिस्ट्रॉईंग दीस सीज्ड ड्रग सीज केलो आतां. तरेतरेचे ड्रग्स आसता ते सीज केले. What is the time frame within which these drugs have to be destroyed? And second, what is the methodology adopted for destroying these drugs? कारण I am worried. हे ड्रग्स सीज करतकीर हे ड्रग्स परते बी वचना सायकल रिसायकल म्हणजे आय एम जस्ट वरीड बिकॉज वी वूड लायक टू नो आज सध्या पुलिसां कडेन कितें ड्रग्स आसात इन स्टॉक हे मातशें म्हाका इफ यू कॅन हायलायट मी दीस ऑन दीस वॉट एवर इन्फॉर्मेशन. स्पीकर सर, माननीय अपोजिशन लिडरांच्यांनी जो प्रश्न विचारला तसो तो सिरियस आसा. ओके. आनी ह्या विशयाचेर सरकारूय बी तितकेच सिरियस आसा. तांच्यांनी सांगलें की केसीस वाडल्या काय म्हणून. हय, डिटेक्शन रेट वाडला. आमी ऑलरेडी आमचे एंटी नार्कोटीक सेल जो आहा पळय न्ही हो बऱ्या रितीन काम करपाक लागला म्हणून हेजो डिटेक्शन रेट वाडला. 168 केसीस डिटेक्ट जाल्ल्यो म्हणजे तांकां केस रजिस्टर्ड केल्ल्यो. 18 222 केल्यो. 19 114 केल्यो. सांगता मरे सांगता. 17 कितल्यो कन्विक्शन जे आहा पळय न्ही रे हें जवळपास 15 जाणांक कन्विक्शन जाल्लें. ओके. 18 जे आसा पळय न्हू हें कन्विक्शन जवळपास हय 17 जवळपास 127 जणांचेर केसीस रजिस्टर्ड जावनूय कन्विक्शन जाल्लें चालू आसा. हितूर 127 in 2017 127 cases have been filed. 17 जवळपास केसीस रजिस्टर्ड ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो टोटल केसीस रजिस्टर्ड इज एन 168 आनी तांचेर आतांय बी केसीस चालू आहा. 137 हाजेर केसीस चालू आसा. तांकां कन्विक्टेड केल्ले, थोडे जाण सुटले, परत केसीस चालू आसा. You have filed those cases. हय, वी हॅव फायल्ड दॅट केसीस. In 18 ताज्या उपरांत 18 222 केसीस रजिस्टर्ड. 151 केसीस आर गोईंग ऑन इन कोर्ट. फिगर दिला पळय ती. ताज्या उपरांत 19 आतां 114 ज्यो आसा पळय न्ही केसीस रजिस्टर्ड आनी जवळपास तितूंतल्यो केसीस फक्त फायल जावंक ना. अजून 7 जाणांचेर केसीस चालू आसा. उरलेल्यो इन प्रोसेस आसा. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. स्पीकर सर सांगता हांव पयलीं तुमी दिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां दिता. ताज्या उपरांतूय उलया. तुमी सांगलें की दुसरो प्रश्न त्या जो आमी
हें आमचे कडेन एंटी नार्कोटीक टास्क फोर्स हेची मिटींग कितली जाली काय म्हणून ताज्या कमिटीचेर जवळपास 17 जाण आसा, नांवां वाचीना हांव तुमकां लिस्ट दिलां. तेजी मिटींग कितल्यो जाल्यो आनी कितें जाल्यो तेंय दिता. दुसरें, आमी ड्रग्स जो सीज करता ताजें कितें करता काय म्हणून तुमी विचारता. आमी ड्रग्स जो सीज केला तेजी एमावंट समथींग म्हणजे मार्केट एट प्रेझेंट आसतल्यार 1 crore आनी कितें तरी वयर आसा, 54 lakhs काय कितें ती. इट इज इन पोलीस कस्टडी, ते लॉकअपान ऑलरेडी आसा. तो म्हणजे फाटलीं 2 वर्सां जाली डिस्पोज करूंक ना. तो डिस्पोज करता आसतना अंडर तेजे शुटींग आनी हे ते सगळे रिकॉर्ड मेंटेन केले वता इन द इन्सिनेटर. GMCन जो इन्सिनेटर आसा त्या इन्सिनेटराचेर ते डिस्पोज केले वता. तो डिस्पोज करता आसतना सुद्दां आमची जी टास्क फोर्साची कमिटी आसा ती कमिटी विथ व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून तेजो सगळो रिकॉर्ड म्हणजे कितलो खंय लॉकअपान दवरलेलो आसा तो हाडून ते वेवस्थीत आमचे तितके ऑफिसर्स थंय वचून तो इन्सिनेटरान डिस्पोज केलो वता. म्हणजे तेजो रिकॉर्ड मेंटेन करप. ताज्या खातीर जो ड्रग सदांच सीज केलो वता हो डिस्पोज केलो वता. म्हणजे आमी जे चुकून कोणी म्हणजे तो खंय वयता काय कितें तो कितें करता. होम डिपार्टमेंट तितके सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. सगळो सीज केल्लो ड्रग जो आसा हो इन्सिनेटरान घालून डिस्पोज केलो वता. त्या बद्दल चिंता करूं नाका. ओके. दुसरें तुमी आनी एक विचारलें ड्रग्स हांगा खंयसर लायता काय म्हणून. फाटल्या दिसांनी एकूच केस कितें तरी गांजा लायता अशी म्हणून रजिस्टर्ड जाल्ली इन ग्रीन हावस खंय तरी म्हाका दिसता समवेर इन फ्लॅटाच्या भितरूच खंय तरी. ती एक केस फक्त रजिस्टर्ड आशिल्ली, ताज्या पलीकडे ना. आनीक थोड्या दिसांनी बातम्यो ज्यो येताल्यो म्हणजे एट द बॉर्डर ऑफ द गोवा, गोंयच्या बाउंड्रीच्या भायर खंय तरी लायता. बट ती बी केस रजिस्टर्ड आमच्या कडेन नाशिल्ली. बट ताजी बी आमी कॉग्निजन्स घेवन आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा थंय वचूनय बी तांच्यांनी व्हेरीफाय केलें, चेक केलें. बट तशें तांकां कांय मेळूंक ना. फक्त एक केस जी आशिल्ली ती रजिस्टर्ड आसा. अशा पद्दतीन म्हणजे हर एक तरेन हांवें पयर स्टेटमेंट करतानाय सांगलेलें की तेजो एखाद्या न्यूज पेपरांनी बी तेजो म्हणजे अर्थ चुकीचो घेतला. हांव मुद्दामून सांगतलो. आमी थोडेशे आमी जितके सिरियस आसात, एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय तितके सिरियस आसपाक जाय, पेरंट्सूय बी सिरियस आसपाची गरज आसा. आमी म्हणटात तुमी विशय काडलो तो बरोबर आसा, फक्त फॉरेनर न्ही आनी इंडियनूय न्ही, गोंयचे भुरगे इनवॉल्व आसा. आनी तेजी जर एज ग्रूप पळयशात म्हणजे हांवें केस थॉरोली स्टडी केली. एज ग्रूप जर पळयत जाल्यार 20 वर्सां पासून 35 वर्सां पर्यंत वयोगटांतले भुरगे ह्या केसींनी इनवॉल्व आसात. तांकां धरलेले आसात, कन्विक्ट केल्ले आसात, ते 35 वर्सांच्या सकयला. त्या ती प्रत्येक पेरंट्सानूय बी आपूण थोडोसो जबाबदारीन जर वागली, आपूण जबाबदारी घेतली, आपलो भुरगो कितें करता. तुमी म्हणटा थोडेशे पयशे मेळटा म्हणून ते हांगासल्यान व्हरोन थंय दिता. म्हणजे त्यो पयर ज्यो पुडयो मेळ्यो त्यो कदाचित गांजाच्यो आसतल्यो, म्हणजे त्यो पायपांनी मेळ्यो, त्यो ऑलरेडी धरल्यो, हांगासरूय धरल्यो आनी इवन दो फोंड्यान धरल्यो. म्हणजे पुलीस हे ह्या सगळ्या विशयाचेर एंटी नार्कोटीक सेल वेवस्थीत लक्ष दवरून आसा. म्हणून तर आमी तांकां धरपाक शकले. बट हांव तांकां म्हणजे तांचो CCP मेयर आहा त्यानय तांकां ऑलरेडी पुलिसांक इन्फॉर्म करून त्यो सगळ्यो झोपड्यो बीन आसा पळय न्ही हांकां तांकां काडपाक लायल्यो. तेज्या उपरांत म्हाका दिसता तेंच्या कडेन त्यो पुडयो मेळ्यो. त्या खातीर अशा पद्दतीचे थोडेशे पयशे मेळटा म्हणून गोंयच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करून हे हांगासर थंय दी हें काम आमच्या भुरग्यां कडल्यान करून घेता. हें वायट दिसता. त्या खातीर पेरंट्सांनी हाजेर लक्ष दवरपाक जाय. हें हांवें पयर म्हटलेलें म्हाज्या स्टेटमेंटान. एक्चुली ताजी गरज आसा. त्या खातीर ह्या विशयाचेर आमी तितकेच सिरियस आसात. जरी म्हणजे तुमकां अजुनूय कितें सजेशन्स आसात जाल्यार एंटी नार्कोटीक सेलाक दिवपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, हांव हो प्रश्न बेजिकली विचारपा कारण की अशें म्हणलें वता की बाकीचे एक वेळा कितेंय माफ करपा जाता, दुकान फोडलें, घर फोडलें, कितें, पूण ड्रग्स पळय आहा हातूंत जनरेशन खलास जाता, जनरेशन काबार जाता. आमी पळयलां. आनी आतां तरेतरेचे नवे ड्रग्स आयल्या. पळय एक आर्टिकल मेळ्ळें म्हाका, आर्टिकल वाचून. तो आर्टिकलान त्या आर्टिकलान तो कितें बरयता की तुमी रेस्टॉरंटांत वता पळय केन्नाय, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स बी अशें, तो म्हणटा की तुमी सॉफ्ट ड्रिंक पिता आसतना तुमच्या मुखार हाड ओपन कर आनी ग्लासांत घाल म्हणपाक जाय. कारण आतां ते टू स्प्रेड दॅट हें बारीक बारीक टॅबलेट्स आयल्या, तरेतरेच्यो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग दॅट्स कम. तुका कांयच कळना, तुका कांयच कळना. त्यात एक टॅबलेट तुज्या थम्सअपाक घाली किंवा हातूंत घाली आनी तुका हाडून पिवपा दिलें, यू गेट एफेक्टेड. आमी थोडे केसीस वाचतात पेपराचेर अशें करून हें केलां म्हणून. आनी म्हणून म्हजें म्हणणें कितें स्पीकर सर की हे पळय आतां हांवें सांगलें की हे गोंयकार भुरगे धरल्या पळय, चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड दॅट पॉयंट दॅट दे आर ऑफ द एज ग्रूप ऑफ भुरगे ते सारके. ते चडशे हे सुद्दां आसतले
कितें ते ड्रॉप आवट सुद्दां आसतले म्हणजे ते व्हडलेशे शिकून आवय बापायचे कदाचित तांचे आवय बापायक मागीर कळटलें जेन्ना ताका धरतात जेन्ना पेरंट्स वील कम टू नो पूण तांकां सप्लाय कोण करता हे हाजेर पुलीस इन्क्वायरी कित्याक वाय दे डोंट गो इन टू द डीप दीस ऑफ दॅट कारण कोण तरी तांकां सप्लाय करता सी दे आर नॉट इन दॅट ट्रेड एज सच ट्रेड म्हणजे कितें ते कितें भायल्यान हाडपाच्या बिझनेसा भितर हे गोंयचे भुरगे आसा अशें हांव मानपाक तयार ना तांकां म्हाका दिसता पिटन्स म्हणजे कितें दिता म्हण हांव नकळो 1000 रुपया अशें कितें आसतलें तांचें अंडरस्टँडींग पूण तांकां पनिशमेंट मागीर जाता पळय तो तांकां सिरियस पनिशमेंट जाता आनी चडशे पळय तुमी म्हाका लिस्ट दिला तातूंत भितर सगळे तसलेच भुरगे दिसता एक्सेप्ट एक थोडे नायजेरियन्स बी अशे जर सोडले बाकी सगळे पळय जे इन्वॉल्वमेंट आहा ते सगळे भुरग्याचो आसा इन्वॉल्वमेंट सो ते स्टॉप जर करतलो जाल्यार वन वे इज यू शूड ट्राय टू गो टू द रूट कॉज ऑफ दीस सप्लाय बाबा हू सप्लायज देम वेदर पुलीस वील एक्ट इन दॅट लायन टू फायंड आउट तांकां इन्फॉर्मेशन मेळपाक शकता मेळना अशें नासता न्ही आनी दुसरें तुवें म्हटलें म्हाका कितें 2 वर्सां लागता म्हणून डिस्ट्रॉय करपाक वेदर दॅट पिरियड कॅन बी 2 वर्सां लागता म्हणजे 2 वर्सां हे फावटी करूंक ना आमी ते करूं शकता म्हणजे क्वॉन्टिटी एक्सेस जाली काय कितें आसा एक फाटी लोकांच्या मनांत भंय उत्पन्न जालो की इतलो ड्रग एकठांय आसा सो इफ यू कॅन डिसायड एक 6 म्हयने भितर सगळ्यांक डिस्ट्रॉय करपाचें दॅट वील बी मोर बेटर एक 6 म्हयने कित्याक 2 वर्सां पर्यंत दवरपाक जाय फाल्यां मागीर लोकांक ना तो व्हिडिओ काडटा म्हणटा न्ही तो अंडर टीव्ही कवरेज आनी ताजेर करता म्हणटा तो पूण तें मातशें बेगीन करचें सो दॅट पीपल नो दॅट दीस इज डिस्ट्रॉयड चड तेंप आसत जाल्यार मागीर पीपल ऑल्सो गेट सस्पेक्टेड बाबा होच परतो रिसायकल जाता बी काय कितें अशे तरेतरेचे प्रश्न मागीर उपस्थित जातात तुम्ही म्हटला त्या प्रमाणे आमी ते बेगीन डिस्ट्रॉय करपाचें हांव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिता घेतल्या उपरांत एक 6 म्हयन्यांनी डिस्ट्रॉय करप घेता दुसरी गोश्ट 2 पद्दतीचे एक म्हणजे तेच्या कडेन मिनिमम क्वॉन्टिटी जी मेळटा विच इज अ कन्झ्युमींग क्वॉन्टिटी म्हणटात आनी ताज्या नुसार ताका 1 दीस 2 दीस इम्प्रिजनमेंट जाता आनी ताका सोडचो पडटा ताका सगळ्या पद्दतीन इन्वेस्टिगेट केलो वता की मेन मनीस कोण तो सोदपा खातीर बट अजून पर्यंत म्हणजे मोठो सप्लायर खूब मोठे ड्रग्स हाडून हांगा दितात मेनली गोंयांत जे मेळटा विच इज अ गांजा चरस हेच ड्रग्स जे आसा हे दोनूय ड्रग्स मेनली मेळटा म्हणजे जेणे करून तशें म्हटल्यार आमी सायडींतल्या खंयच्या स्टेटींतल्यान नियर बाय स्टेटींतल्यान कोण तरी अशे बारीक क्वॉन्टिटी हाडून ही ती विकतात दुसरे जे फॉर द आपले विकपा खातीर म्हणून जे येता पळय न्ही हांच्या कडेन जी क्वॉन्टिटी मेळटा तांकां परमनंटली म्हणजे तशा पैकी इम्प्रिजनमेंट जाता बट ताज्या खातीर ताच्या कडेन व्हडलो रिसोर्सीस बाबा खूब मोठो सप्लायर कोण तरी हो अजुनूय आयडेंटिफाय जावंक ना एंटी नार्कोटीक सेल जितक्या ह्या लोकांक सगळ्यांक धरलेले आसा ताच्या कडल्यान इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही चालू आसा आमी मॅक्झिमम रित्या म्हणजे आतां चरस विकपी जर कोण मॅक्झिमम क्वॉन्टिटीन मेळ्ळा ताच्या कडेन त्या पद्दतीन इन्वेस्टिगेशन अजुनूय सुरू आसा अंतराळ मंत्री I want to ask the Honorable Chief Minister, the other days those drugs which were caught, any case has been registered? And under what section the cases has been registered? केस रजिस्टर्ड ऑलरेडी जाल्या तुमी जे दिसा म्हटल्या पळय न्ही तेस्ता तांकां अरेस्टूय केल्या कितल्या जाणांक अरेस्ट केल्या कोणाक अरेस्ट केल्ले आहा? वॉट अरेस्ट तांकां धरून सोडले आमी मातशें लोकां पासत आमी दवर गेल्यार कितें हें इन्क्वायरी करपाक आमचेर केसी रजिस्टर जाता हेंकां ड्रग्स इतले क्वॉन्टिटीन तुमी दवरलेले आहा तुमी तेंचेर केस रजिस्टर करना सो वॉट इज द सिरियसनेस ऑफ युअर ड्रग्स एक्चुली 380 ग्राम्स ही ते क्वॉन्टिटी मेळ्ळी आनी ते एनक्रोचमेंट काडल्या उपरांत पायपांनी मेळ्ळी आनी तरी सुद्दां म्हणजे ते दोग तीग जाण जे थंयसर आशिल्ले पळय न्ही फक्त ते पळून गेले ओके दोग तीग जाण मागीर चीफ आय जस्ट फॉर गेट युअर इन्फॉर्मेशन कोण पळोवन वचोंक ना तुमचे पुलीस आय एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन तुमचे पुलीस सारके हँड इन ग्लव्स आहात तेंचे कडेन आय विल गिव यू द रिजन हांव तुका सांगता बिकॉज आयदर यू टेक द सायड ऑफ द पुलीस or you tell that police are inefficient. So either one, you cannot take both sides. I will tell you. Because now those ladies were there, they try to immolate themselves in front of the police. Now immolating themselves itself is a crime. Did the police register them under that crime to commit suicide? So what job is the police doing?
And it is not this quantity of drugs. Small children are dealing with drugs. You know what else was found from them? PAN card was found from them. As a registered, they were supposed to buy one flat for 40 lakhs rupees. They don't have even a house there, but PAN card, everything registration. If a mayor or just other persons around, they can find so much quantity of drugs. So what the hell are your police doing? If that means police is inefficient. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला तो विशय एक्चुअली तांच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केल्लो. हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां जे थंयसर आशिल्ले जांची पॅन कार्ड मेळ्ळ्या तांकां आयचे आयज परत एकदां धरून हाड आनी परत इन्व्हेस्टिगेट कर म्हणून हांवें तांच्यांनी म्हाका सकाळीं तो परत विशय सांगिल्लो. ते दिसा सांगल्या उपरांत ऑलरेडी परत तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन हाडून तांकां जे कोण आसा जांची पॅन कार्ड मेळ्ळ्या पळय न्ही तांकां हांव परत एकदां इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायता. If you must say, issue must say serious care because this is happening right in the city of Panjim and in front of the full glare. So if these drugs are available freely here, so in the city of Panjim, where small children are coming, you just go and give them 200 rupees, they get you the packets of drugs. And now what you are saying, Chief, I totally disagree. When you say ganja and all types of drugs are available. I don't know the names also because I don't consume any. But all types of drugs are available here. Your police are not serious, Chief. Please take this thing seriously. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तशें जर आसत जाल्यार तांकां हांव सगळ्यांक परत इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायता आनी ताचे कडेन कितें मेळ्ळें आनी कितले त्या सगळ्या लोकांकूय अरेस्ट करपाक लायता. लास्ट सप्लिमेंटरी अलेक्स. चीफ मिनिस्टर म्हणलां आपण पोत्तून इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण पोत्तून हाडटा म्हूण तें कार्ड तेगे मेळ्ळें म्हूण. आय थिंक इज रॉंग ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मेक सच अ स्टेटमेंट. हें तुवें मुडसनी पयलें करूंक जाय आसलें. आतां सेकंड थिंग तांच्यांनी ताका ऑलरेडी हाडलेले. हांव तुका एक सांगता, हांवें परत सांगला कित्याक तेंवूय सांगता तुका. ऑलरेडी तांकां हाडलेले थंय इन्व्हेस्टिगेशनूय केल्या बट 380 ग्रॅम कितें तरी मेळ्ळें म्हणून. बट ताका तेणी सांगला त्या प्रमाणे कार्डाचेर हांव उलयतां कार्डाचे हांव तेच विचारता म्हटलां. हांव परत विचारता म्हटलां हांवें. स्पीकर सर, आय एम ओनली ब्रिंगींग टू नॉलेज इट इज सच अ सिरियस ऑफेन्स. पयर हांवें म्हणलें भुरग्यांक कॉलेजीन तुगेलो आमदार तुमगे सायडी आमगे आमदार तशें केलो तो म्हणूंक लागलो की भुरग्यां तरेन पासून पावले भुरगीं पासून ड्रग्स घेवपाक लागलो म्हण. आज भुरगीं हांवें वयर. स्पीकर सर, हांवें हिंगा स्टेटमेंट केलो आहा उडटा पंजाब म्हणटा तें उडटा गोवा जावपा आहा म्हण. इट इज अ व्हेरी सिरियस प्रॉब्लम. आनी आतां आय एम करेक्टिंग अ स्टेटमेंट. I am saying manufactured drugs. You said you made a statement, Speaker sir. CM एक statement केला की drugs फकत एक कोडे मेळ्ळे म्हणून रोयलोले. What about drugs that have been caught in a laboratory in Goa? He has not made a mention of those drugs. Why? How that laboratory came? आणि एकू लॅबोरेटरी सर, तो खंयची लॅबोरेटरी म्हणटा पळय न्ही तेणी सांगची. कदाचित ते लॅबोरेटरीचें रजिस्ट्रेशन ना. हांव परत सांगता. कम ऑन द पेपर्स एंड इट वाज पेपराचेर येयल्लें. हांव न्ही आय एम टॉकिंग ऑन द पेपर्स न्यूजपेपराचेर. न्यूजपेपराचेर जायत्यो गजाली येतल्यो पूण ते सगळ्याचे कॉग्निजन्स घेवंक शकना. तुका खबर आसत हे पळय तशें आसत जाल्यार तूं लॅबोरेटरी खंयची ती इन्फॉर्म कर. खबर आसपाक आतां आमदारान सांगिल्लें पुलीस नासतना कांय जायना म्हूण. आतां आमदारान उल्लेख केल्या की विदाउट द नॉलेज ऑफ द पुलीस म्हणटा ड्रग सॉल्व ना म्हणून. It is very clear. Police know and police have an information. Polisanko information आसता but police कांय कोन्नाय. हेजेर लक्ष जावपा जाय. So तूं chief minister, I am not against you per se, but I am only want to tell you, bring these fellows into book. You catch one fellow, एकल्या दोन भितर उडयलो जाल्यार एकल्या दोन सस्पेंड केलो सगळे भितले. कोर तूं, we are with you. We are in the opposition. You attack the police also because these fellows are not doing their job. And if they are not doing their job, they have to be castigated, Speaker sir. Star question number 4, Sri Praveen Dhate. Already 3 supplementaries were there. Only 3 supplementaries are over. Speaker sir, what drugsaचो issue every assembly session येता. हो सरकार येतकर मनोहर पर्रीकर CM असताना there were a lot of people who said drugs are available everywhere. My colleague who is in the treasury now, Minister for Garbage, आमचो बाब Michael Lobo, he has gone on record and saying that he knows the people in the belt who are the mafia supplying drugs. ताज्या मागीर CMन आमकां सांगलें की तुमी वोकल जावच्या पेक्षा आपल्याक कॉन्फिडेन्शियल लेटर बरोवन दियात, वी वील एक्ट. हांवें म्हज्या एक मिनिट लेट मी फिनिश. हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इश्यू आसा, बाकीच्या आमदारांक खंय इश्यू आसा, हे पॉइंटेड इश्यूज आनी डिटेल्स कॉन्फिडेन्शियली तेन्ना त्या CMक दिले. म्हाका प्रश्न एक मुख्यमंत्र्याक विचारपा जाय, ते जे तुम्ही सब क्वेश्चन
जे तुम्ही रिप्लाय दिला आणि आम्ही जे आमची कॉन्फिडेन्शियल लेटरां दिल्ली ताजेर तुम्ही एक्शन कितें घेतलें आनी घेवना जाल्यार फुडें घेतले जाल्यार हो म्हजो प्रश्न आसा. स्पीकर रोहन खंवटेन जे सांगलेलें आहा आमी त्या टायमार नांवां दिल्लीं कितले आमदारांनी दिल्ली तेन्ना हांवें दिल्ली कोणें दिवंक ना स्पीकर सर हांवें दिल्या आमी दिल्ली नांवां तांकां अरेस्ट केले तांकां भितर घातले 3 वर्सां भितर आहले 3 years स्पीकर सर 3 वर्सां ते भितर पडले दे वर कॉट विथ ड्रग्स समज स्पीकर सर ते आसा जाल्यार हांगा कित्याक म्हणला only every women? MLA and every minister of this house should be responsible for this. व्हडली भाशणां दिल्या म्हणून जायना काय स्पीकर सर भाशणां दिल्यार काय जायना आय कॉम्प्लिमेंट स्पीकर सर आमी पळयला ह्या हावजान सगळे जाण येवन भाशणां दितात चल्ले माय रिप्लाय स्पीकर सर रिजल्ट काय ना नो कन्फर्म तुम्ही दिया. कित्याक दिला You are responsible for your own constituency. You give the name. You have done an excellent job. फक्त आम्ही दिल्ली हा नावा भितर उडयल्ले हा तांकां होम डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिला स्पीकर Speaker, सर rumors CM and no has CM has confirmed already answered. स्पीकर सांगता स्पीकर सर आय थिंक हाऊस हॅज टू बी रन बेस्ड ऑन द बिझनेस रुल्स अँड Yeah. कंडक्ट. स्पीकर सर आय थिंक यू शूड स्टेप इन बिकॉज दिस इज हे जर जावपा लागलें अशें डायरेक्टली Speaker, sir. प्रत्येक जाण प्रत्येकाकडे नाही उलयता हांव कशें हांव जातलें हांव तुमकां तेंच सांगता स्पीकर सर हांव 2 मिनटांनी सोंपयता. ड्रग्स हो विशय गोंयांत काल पयर तयार जावंक ना. ड्रग्स हो विशय गेली कितलींशींच वर्सां खंय तरी 2 ग्राम मेळ्ळे 5 ग्राम मेळ्ळे खंय तरी 4 जाणांचेर केसी बूक जाल्यो खंयचो फॉरेनराचेर जाल्यो खंयच्या नायजेरिया कोणाकोणाचेर जायत आसा. पण आमी ह्या विशयाचेर खूब सिरियस आसा. म्हणजे फाटल्याय मुख्यमंत्र्यान कदाचित थोडी नांवां दिल्ली आसतली कदाचित उरल्या आसतली लिस्ट हांवें ताचे कडेन इन्क्वायरी केली तुमी परत दियात. हांव सांगता तुमी म्हाजे परत 1 मिनटान आयकात कारण हो विशय आमी ओपनली डिस्कस करून हांगा जावचो ना. हांव सिरियसली तितकेंच सांगता तुका अजून कोणाचेर डावट आसत जाल्यार तेजेंय नांव कॉन्फिडेन्शियल दी म्हाका. हांव सांगता कोणाकूच सोडिना. हांव परत सांगता एकट्याकूय सोडिना. आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जर कितें चूक जाता आसत जाल्यारूय कोणाकूच सोडिना. हांव सांगता ह्या विशयाचेर आमी तितकेच सिरियस आसा. तुमी नांवां दिवची डिपार्टमेंटान सुद्दां जर कोणाचेर डावट आसत तुमकां जाल्यार तेय नांवां दियात. आमी तितके सिरियस आसा. ड्रग ह्या विशयाचेर कोणाक सोडले वयचे ना. दॅट्स ऑल. Star question number 4, Praveen Dhate. No more supplementaries, please. No. Nini, you can speak on demands on home. Not now. Start. Honorable Speaker, I would like to ask question 4A. सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पटलाक दवरला. Honorable Speaker, Star question number 4A, हां विचारलं त्याने सांगलं PWD Minister. हां नाही सांगलं तर. Honorable Speaker, आमच्या नार्वे पंचायती भितर हो रस्तो पडटा शालिबारांतल्यान वाड्यापर्यंत. हो रस्तो अजून पर्यंत त्या रस्त्याचे कडेन गव्हर्मेंटान लक्ष दिवना. थंय ऑलमोस्ट 70 ते 80 लोक रावतात. 15 ते 20 फॅमिलीज रावतात थंय. थंयच्यान जर तुमी वचत जाल्यार हमखास पावसा भितर मिनिमम एक ॲक्सिडेंट जाता. एक स्कूटर कोणाची घसरून पडटा कोण मनीस घसरून पडटा. आयज थंय तिळारीचें काम चालू आसा. हांव तिळारीच्या लोकांक मेळ्ळो आनी तांकां 5 मिटराचो रस्तो थंय दवरपा लायलो. हातूंत भितर कितें जाला तो अर्दोच रस्तो जाल्लो आसा. तर हांव ऑनरेबल स्पिकराक आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक मुद्दम सांगूंक सोदता की बाबा जो ह्या रस्त्याचेर तांणी लक्ष दिवचें आनी तो रस्तो आतां अर्दो उरिल्लो आसा. म्हणजे एक मिस्टर रघु शेटाच्या घरा कडेन पाविल्लो आसा तो. थंयच्यान फुडें देऊळ वाड्यापर्यंत हो रस्तो व्हरचो जेणे करून बाबा थंय सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा थंय. त्या सप्तकोटेश्वर देवळा पर्यंत लोक वचूंक पावतले. आज ते जे ट्युरिस्ट ते ह्या फुडें जेन्ना ते डेव्हलपमेंट सप्तकोटेश्वर देवळाचें जेन्ना डेव्हलपमेंट जातले आनी जेन्ना ट्युरिस्ट आनी जेन्ना तेजे देवा कडेन वचणारे लोक येतले भावीक येतले तेन्ना थंय लोकांक वचूंक मेळूंक जाय. ती गाडी घेवन वचून मेळूंक जाय. इतले वर्षांचे लोकांचे जो त्रास जाल्लो आसा तो आतां सोंपोवंक जाय. ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर मुद्दम लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जो क्वेश्चन हाडला नार्वे हांगच्यान मारमवाडो तो देवळवाडो हो रस्तो करपाच्या गव्हर्मेंटाच्या मतीं आसा. आनी त्या प्रमाणे
PWD डिपार्टमेंटान हे रस्त्याचें काम फुडें व्हेल्लें आसा. ह्या रस्त्याक तुका एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवलूय मेळ्ळा, एक्सपेंडिचर सँक्शनूय मेळ्ळा. फक्त लोकल NOC जाय, ते खातीर हो रस्तो कन्स्ट्रक्शन जावपाचो उरला. जर ऑनरेबल स्पीकर, जर लोकल जर लोकांनी NOC जर दिवना जाल्यार हांव मागता की तांणी गव्हर्मेंटान ते एक्वायर करचो जागो आनी त्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, जेणे करून फक्त त्या लोकल लोकांचो न्ही, फुडल्या ज्या थंयच्यो लोक थंयच्या फुडें गाडी ज्यो वतल्यो थंयच्यान जे ट्रान्सपोर्ट जातले त्या लोकांकय फुडें मदत जातली. हांव तुमकां परत सांगत आसा की अर्दोच रस्तो जातलो. फुडलो रस्तोय एक्वायर करूंक जाय आनी फुडलो रस्त्याची प्लॅनिंग करूंक जाय. हांव मुद्दाम ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळटा आनी तो मुद्दाम थंय व्हरून दाखयता. स्पीकर सर, एक्वायराचो प्रोसेस कितपत आसा तें हांव पळयतां आनी एक्वायर करूंक मेळटा जाल्यार स्पीकर सर हांव करतां. पूण हेज्या पयलीं आमी लँड एक्विशन एक्ट 1894 हेजो बदल जाल्लो आसले कारणान आमी फ्रेश प्रपोजल परतून पुटअप केल्लें आसा आनी ह्या रस्त्याची हांव चवकशी करता आनी बेगींतल्या बेगीन हो एक्वायर नाल्यार तुगेलो रस्तो करून घेता. म्हणजे हेजे खातीर ऑनरेबल मेंबरान, आमच्या मित्रान प्रवीण जाटीन म्हाका मदत करपाची. थँक्यू ऑनरेबल स्पीकर. Honorable member Mansarat, question number 5A. Speaker sir, may I be permitted to ask question number 5A? सभापती महाशय, उत्तर सभागृहाच्या पटलाक दवरला. I want to ask the Honorable Minister that now you have said that smart city needs to give you NOC. Who is the smart city to give you NOC? स्पीकर सर, रस्तो कोणाचो तो? स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सभागृहात जे क्वेश्चन मांडला, रोड जो आसा PWDचो, सो तूं NOC म्हणटा आतां, NOC कसली जाय? पूण त्यांची NOC कोण रे? पणजी रायबंदर मेन रोड आनी इंटरनल रोड रायबंदराचे हांगा पणजी स्मार्ट सिटी अंडरग्रावंड इलेक्ट्रीक केबल आनी सिवरेजाची पायपलायनाचें काम चालू आसा. आनी आमी ते ऑफिसर तेंचे कडेन उलोवणें चालू आसा. तेंचें काम कंप्लीट जातरी तेणी आपलें काम कंप्लीट जालें म्हणून NOC दितरीच आमी हॉट मिक्सिंग डन करतले आनी फुडल्या 2019 डिसेंबर म्हटल्यार हें हॉट मिक्साचें काम पूर्ण जातलें. नाही, NOC तांकां रस्तो कातरपाक कोणें दिलेली आहा? तुमी दिलेली आहा? रस्त्यार जे कोणाक दिलेली आहा? CCBक दिलेली आहा? स्मार्ट सिटीक दिलेली आहा? ना, आमी PWDन स्मार्ट सिटी दिल्या. स्मार्ट सिटी कोण लागता तुमकां? इट इज आयदर इट शुड बी यू शुड गिव NOC टू CCB. ते काम From where did this agencies come to you all to ask you all NOC? How can you? आमचे कडेन खंयची एजन्सी काम करता, जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं वेरेवर एजन्सी काम करता तेन्ना PWD कडल्यान NOC घेता आनी ते काम म्हणजे खणपाचें काम चालू करता. तेन्ना PWD कडल्यान NOC घेवप प्रत्येक एजन्सीक गरजेचें. आनी आमी सगळे एजन्सी कडल्यान डेपॉजीट एमावंट सुद्दां आमी डेपॉजीट करून घेता. जे फुडें फ्युचर जे काम करपाचें जें आसा, जे एक्सिबिशन करता तेजें डेपॉजीट करून घेता. आतां हे स्मार्ट सिटी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग बी स्टार्ट जालेलें आहा, चालू आहा, कंप्लीट जालें. सिवरेज चालू आहा, कंप्लीट जालें. मग कित्याक लागून NOC मागलेली आहा तेणी? सिवरेजेक मागलेली आहा की तेणी हेका आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग घालपाक? अंडरग्रावंड केबलिंग इलेक्ट्रीक केबल आसा तेजे खातीर तेणी NOC मागल्या आनी स्पीकर सर, सिवरेजी खातीर एकच मिनिट. ऑनरेबल मेंबर MLA खरें म्हणजे एक्चुली इज अ मेंबर ऑफ दॅट स्मार्ट सिटी, बट ताजी मिटींग जावंक ना म्हणून विशय उरला. हांव सांगता की ताजी एकदां मिटींग कंडक्ट जाली, खुद्द MLA जे त्या हेजे मेंबर आसा, म्हाका दिसता तांच्यांनी स्मार्ट सिटीच्या मिटिंगेन हे इश्यू काही डिस्कस करीत जाल्यार तेचे बेगीन सॉल्व जातले आनी बेगीन एक्झिक्युटीव जातले. शेवटी स्मार्ट सिटी इन द इंट्रस्ट ऑफ द पेंजीम आनी ते स्वता त्या कॅपिटलाचे आसा, ती ऑन बोर्ड जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना तेंच्यांनी डिस्कस करीत जाल्यार बरेचशे विशय सुट्टले.
जाता तितके बेगीन हांव तेंची स्मार्ट सिटीची एकदम कमिटी वेवस्थीत ऑर्गनायज करून मिटींग घेवपाकूय लायता. ना 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 हांव कितें म्हणटा आय वॉन्ट टू हांव इतलें म्हणूंक सोदतां की NOC आतां हांकां दिवपाक NOC एक्चुअली दिवंक जाय आसलेलो मुन्सिपालिटीक, नॉट द स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी कॅनॉट आस्क फॉर NOC बिकॉज इट हॅज गॉट टू कम थ्रू द म्युनिसिपालिटी. नाव देर इज दॅट इज बिकम अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी कशी जालेली आहा आतां स्मार्ट सिटी, वेर आय बीइंग द MLA आय एम नॉट इवन अवेर वॉट इज हॅपनिंग इन द सिटी, वेर पीपल आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन दॅट वॉट इज हॅपनिंग इन पेंजीम. तेच सांगलें न्ही हांवें, तो बोर्ड जो आसा हो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जावंक नासली, जाता तितके बेगीन तेजी मिटींगूय लायता so that in the same meeting he can discuss and he can resolve all the issues. CM आतां जालो हांव MLA जालो अडेज म्हयने MLA जावन स्मार्ट मिटींग जावंक ना. ना ना स्मार्ट सिटीन कितें चल्लेलें आहा पणजे आय एम स्टील नॉट इवन अवेर. हांव एक्चुअली ऑनरेबल मेंबराक सांगता की जाता तितके बेगीन तेजी बोर्डाची मिटींग एकदां हांवूच मिटींग घेवन एकदां बोर्ड वेवस्थीत कॉन्स्टिट्यूट करता आनी तांकां सांगता जाता तितके बेगीन विदीन 8 days करता. म्हणटकीर एक लक्षांत येता की आतां PWD मिनिस्टरान सांगलें की आपल्या डिपार्टमेंटान NOC दिल्या फॉर सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर लेईंग केबल्स. आतां लेईंग अंडरग्राउंड केबल्स इज बेसिकली इन द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. लेईंग सिवरेज इज इन द डोमेन ऑफ PWD. Making road is in the domain of either PWD or GSIDC. I can understand. So even if smart city has got funds for electricity, other power minister, they should deposit it with the electricity department. Electricity department should undertake the work of underground cabling. Are तुम्ही synchronize कसे करताले? How are you going to synchronize, Chief Minister? What he is saying? That he has given NOC for electricity underground cabling. He has given NOC for sewerage. He has given NOC for roads. My contention is you are stepping in the domain of other departments. Now sewerage is the entire prerogative of the PWD department. Maximum I can say GSIDC, because they prepare a master plan. They know how it is to be done. Electricity department underground cabling has always been done by the electricity department, because they have a network of engineers, they do planning. Now suddenly smart city starts implementing their own work. Because how it is possible? मास्टर interrupt करता. There is one notifications. So under the smart city, all these agencies चे work जे आसा पळय न्ही, that the smart city having the right, okay, to execute that work. There is a one notification already issued by the state. That's why the smart city is directly asking for the concerned department. There is a power head given already to the smart city. That is there. Make that money. Yeah, त्या खातीर म्हटलें न्ही. First, earlier GSIDC used to do the work. Now they have formed their own basically technical team. So there is one notification. Otherwise, I'll ask that notification how तुमकां submit करपा लायता. So by taking the lower class officers from the PWD and this thing, who doesn't even know ABCD. सगळं mess जातलें. We have some fellow from Madhya Pradesh, some Chaudhary here. He is basically dictating in terms who is going to decide what for Penjim. That is totally unacceptable to me. ना तो विषय जो आसा पळय न्ही, हांव एकूच रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक की ते नोटिफिकेशन हो वेगळो विशय, बट रिगार्डींग दॅट द बोर्ड मिटिंगेन बाकीचे सगळे एकदां म्हणजे ऑन बोर्ड बाकीचे सगळे आसात, म्हणजे इवन दो द PWD GSIDC चीफ इंजिनियर सगळे आसा, सो दॅट ताजेर एकदां डिस्कशन करून वील टेक एग्जिक्युशन करूया. Next question. Antonio Fernandez, star question number 7A. Speaker, sir, I have a question number 7A. सभापती महाशय, उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला. Speaker, sir, the details and status of providing water for the residents of Kadamba Plateau and respect to the assurance given by the government. Because sir, आयज अडेज वर्सां जाली ह्या हावजान हांव हो इश्यू काडीत आसा. ह्या डिसेंबराक फुडल्या मेयाक हो डिसेंबर फुडलो मे म्हणून कदंबा प्लॅटोक आनी टॅक्निकल रिजन दिता. आदी आमी टॅक्निकल रिजन दिवन म्हणटा की तेणी उदीक तेंणी प्रोवायड करूंक जाय आशिल्लें म्हणून. आय एग्री, पूण आदी आमी म्हणटाले पयलीं आमकां गरज आसली रोटी कपडा मकान. आयज आमकां रस्ता बिजली पाणी, दीस इज द मस्ट.
तेन्ना हांव मंत्र्याक विचारता, ह्या तुमी म्हाका आन्सर दिला त्या प्रमाणे ओपा ट्रिटमेंट प्लांट जो 20 MLDचो हो चालू जावपाचो आसा म्हणून नियरींग टू कंप्लिशन. तसोच दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा की तुमी म्हटलां हातून परत डिसेंबर 2019 हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. आनी तिसरें हांवें म्हटलें विचारलेलें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी एक्यूट वॉटर सप्लाय इज अ प्रॉब्लेम म्हणून. सांताक्रूज सकयल खुबशें काम बरें केल्लें आसा मंत्र्यान. उदीक येता पूण 2-3 कडेन थोडे प्रॉब्लेम आसा. पूण जेन्ना कदंबा प्लॅटोक वयर आयज थिंगा बरे बरे लोक रावता, दे आर फेसींग प्रॉब्लेम. आयज सकाळीं देखून म्हाज्या दारान आयिल्लो लोक. तेन्ना मंत्र्या कडेन मागता आनी विचारता हांव हाचेर परत डिसेंबरा फुडें वयतलें वो म्हाका ताबडतोब तूं हो प्लांट चालू करून उदीक दितलो आनी वाय इट इज डिलेड. अडेज वर्सां कित्याक डिले जालो तो तुमी म्हाका जबाब दिवचो हेचेर. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जो क्वेश्चन हाडला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा आनी सांताक्रूज मतदारसंघात कदंबा प्लाटो वाठारांत त्यांनी म्हटलं तशें फाटलीं 2.5 वर्सां जालीं काम चलता, कित्याक जालें ना. पूण हांव ओपा जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो जो प्रोसेस चलता आनी थंय जे हांवें फाटल्या दिसांनी वचून पळयलां आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियराक अपडेट घेतले ते प्रमाणे तुजो डिसेंबर 2019 म्हटल्यार काम कंप्लीट जातलें. पायपलायनीचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. 27 MLDचो ओपा जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेजें काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून घेतलें आनी 2019 डिसेंबर म्हटल्यार तुजें काम जातलें. स्पीकर सर, ही हांवें खुबशी एश्युरन्स आयकली ह्या हावजान. आनी जेन्ना आमी पवित्र म्हणून घर मानता तेन्ना जेन्ना कोण एक मंत्री एक एश्युरन्स दिता तेन्ना सबंद देशाचो लोक आयकताय. आयज जेन्ना 2.5 वर्सां जालीं एश्युरन्स दिता 24 hours by 7 म्हणून उदीक आमकां. आमी मागता फकत 3 वरां तुमी आमकां उदीक दिया, ते जाल्यार सारकें दिया म्हणून. पूण हांव म्हणटा तेच सांगता तुमकां कित्याक अशी एश्युरन्सां दिवपाची न्हू. लोक आमकां सतायता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. तेन्ना मंत्र्या कडेन मागता की एक डिसेंबराचे पयलीं कित्याक जावंक शकना जाल्यार तूं त्या लोकांक टँकर तरी प्रोवायड कर. उदकाचे टँकर जर प्रोवायड केले जायत जाल्यार आयज सबंद कितलीं वर्सां जालीं तो लोक रावता आनी दे आर द सिटिजन्स ऑफ इंडिया. इट इज आवर ड्युटी टू प्रोवायड देम बेसीक नेसेसिटीज. तेन्ना मंत्र्या कडेन मागता हांव की हे जाता तितले बेगीन तूं डिसेंबर म्हण नाका, तेच्या पयलीं कित्याक हें दिवपाक जायना तें म्हाका सांगचें तुवें. केन्ना चालू जालो तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता जाल्यार तो काम कित्याक करना हो एक प्रश्न. 27 MLD उदा चालू करपाक तो प्लांट कंप्लीट जातकी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान तांकां रॉ वॉटर दिलां काय कितें हो दुसरो प्रश्न. अंदू जे प्लांट थंय चलता म्हाका आन्सर मेळ्ळा पयर तुमी दिला तुमी जेन्ना तुमचे कडेन खातें आसतना की फेब्रुवारी मार्च एप्रील ह्या 3 म्हयने 25 MLD उदक कमी जाला. प्लांट चलनाशिल्ले. पणजेत प्रॉब्लेम जालो, आमचे फोंडा तालुक्यांत प्रॉब्लेम जालो. हे तुमी कशें करतले हो तिसरो प्रश्न. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो हो प्लांट कंप्लीट जर जालो आसत परत तुमी हाका उदक जें हाडपाचें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक ती पायपां थंय पडिल्लीं आसा अजून कांय करूं ना. तें उदक हांगा येवना. ताणें डिसेंबर सुद्दां जर प्लांट कंप्लीट केलो जाल्यार तें उदक रॉ वॉटर थंय आयले शिवाय तें थंय पावचें ना. स्पीकर सर, हांव एकूच विचारता हे रॉ वॉटर ऑर वॉट एवर वॉटर तें आमचें काम न्हू. हे इतलीं वर्सां जालीं आतां उदीक लोकांक साफर कित्याक जाता. दॅट इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट एवर इट मायट बी. ते आमकां लागूना. तेय मंत्री आसले तेणें काम केलां ना न्हू.
पूण हे कदंबा प्लॅटोचे तेन्ना सांगताले ते बिल्डरान तांकां प्रोवायड करूंक जाय म्हणून ते सांगपाक विसरले ते. आयज लोकांक उदक दिवपाचें आमचें काम. आयज उदीक आयज लोकांक जर तर उदीक 3 मिनटां उदीक मेळना जाल्यार कितें? स्पीकर सर, माननीय सभासदाक उदक मेळना खरी गजाल, शॉर्टेज आसा उदक. तेंच्यांनी 24/7 मागोंक ना. 3 वरां मागलां. बरोबर आसा, हांवें म्हाज्या भाशणांतल्यान क्लियरूय केलां. 24/7 दिवप हें आत्तां कठीण आसा. आमचो फ्युचर प्लॅन इम्पॉसिबिलिटीज 2025 हें जर आमी वेवस्थीत सगळें जालें जाल्यारूच 24/7 सगळ्यांक दिवपाक शकतले. हांव खोटें सांगना, हांव खरें सांगता. हांव खरें सांगता तुका. त्या खातीर 27 MLD तो जें म्हणटा पळय न्ही, डिसेंबर 2019 पर्यंत आमी कंप्लीट करता. त्या खातीर तुमचे आत्तां जी आसा पळय न्ही, इट इज 650 MF³ 2 ओवरहेड टँक्स जी आसा ती कंप्लीट जाल्या. ओके, 2000 क्युबिक मिटरची ती ऑलरेडी कंप्लीट जाला. संपूय कंप्लीट जाला. त्यामुळे डिसेंबरांतल्यान तुमकां स्ट्रीमलायन जातलें. आनी बाप ढवळीकर जे उलयताले, ऑलरेडी फाटल्या 1.5 म्हयनो जे आमकां उदक लागलें म्हणजे मे आनी जून 15 जून पर्यंत ऑलरेडी साळावलींतल्यान ओपां आमी हाडलें, मायनींग पिटांतल्यान उदक काडलें. ओके, तुमी जी पायपां जी म्हटलां पळय न्हू, म्हाका दिसता तें मातशें हांव चॅक करता, तें सारकें म्हाका खबर ना. ठीक आसा, म्हाका एकूच एश्युरन्स दिया. तुमी डिसेंबर म्हणटा आयज अडेच वर्सां जाली, लोक पयशे फारीक करून तो उदीक पिता. म्हाका टँकर दिया तांकां डिसेंबर देखून. हे एश्युरन्स हावसान ते म्हाका दिवली. टँकर सप्लाय उदीक करा डिसेंबर देखून. दिस इन्शुरन्स आय वॉन्ट इन द हाऊस. मिनिस्टर 1 मिनिट. जय साळोकर. स्पीकर सर, जेन्ना स्टार्टींग हांव इलेक्ट जालो आनी हो वॉटर क्रायसीस, आय एम फेसींग सिवियर वॉटर क्रायसीस. आतां केन्ना आदी मंत्री जेन्ना म्हणटाले पळय 24 hours वॉटर सप्लाय म्हणून, सो वी यूज टू आस्क 24 hours, फॉरगेट 24 hours, एटलीस्ट वन्स इन 24 hours तरी आमकां वॉटर सप्लाय दिया म्हणून. आतां एवरी टायम एक्सप्लेनेशन गिवन वॉज यू आर एट द टेल एंड. तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी फाटल्यान आसा. फ्रॉम वेर द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इज, माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज एट द टेल एंड. आतां सप्लाय आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस स्पीकर सर, ब्रिंग टू द हाऊस, की सप्लाय येता पळय आमचे कडेन आमकां दिसान एकदां 1-2 वरां 3 वरां नाल्यार ऑल्टरनेट डेज आमकां उदक येता. ऑल्टरनेट डेज वॉटर सप्लाय जाता. पण जर फ्लो ऑफ वॉटर पळयशात जाल्यार फ्रॉम अस्नोडच्यान जे स्टार्ट जाता उदक, थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक 24 hours उदक सप्लाय जाता, थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक 12 hours उदक सप्लाय जाता, थोडे कडेन 8 hours सप्लाय जाता. अशें करता करता फुडें करता करता उदक कमी कमी जायत येता. आनी वी आर गेटींग वन्स इन 24 hours और समटायम ऑल्टरनेट डेज. आतां म्हाजे 3 पंचायती आयज वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट परवरी आयज थंयसर तेंच्यांनी सगळे गेले विचारपाक. 4 दीस उदक ना आमकां स्पीकर सर. आनी समज आमकां 1 दीस उदक ना न्हू जाल्यार आमकां 3 दीस उदक ना. आतां ऑल्टरनेट डे जर एक स्कीप करीत जाल्यार 3 days देर इज नो वॉटर सप्लाय. Speaker sir, just now honorable leader of opposition said we have to follow the rules in the house. Now strictly speaking, this is a question regarding water supply problems in Santa Cruz. Honorable member has every right to ask question. But now we are shifting to Porvorim. It cannot be done, Speaker sir. The rules have to be water supply followed. problem, sir. म्हाका एकूच एश्युरन्स मंत्री. So the issue is water supply. It is only regarding request- Santa Cruz. Speaker sir, I To see request the the issue is problem Honorable of Chief water Minister. supply. rules have to be followed. Because I request the Honorable Chief Minister to give Sir, me the assurance issue is that he will water supply supply and we are tankers. facing problem. We are facing problem of water supply. आमकां उदक ना. Speaker sir, We cannot raise it. No demands are kata. It since he's raised the question of water supply. I am raising the question. Water supply minister is तेणे आमकां help केला. पण regarding water supply now we are having acute problem. आमकां उदक ना थंयसर. आतां 4 दीस कंटिन्युअस उदक ना. एक दीस जर स्कीप जायत जाल्यार 3 दीस उदक नासता. 2 दीस स्कीप जाल्यार 6 दीस उदक नासता. Speaker sir, Thank you, sir. I request the Honorable Chief Minister to assure in this house, म्हाका तूं टँकर दिल्या पुरो इतलें आनी डिसेंबरान चालू कर. स्पीकर सर तुमी दिया चीफ मिनिस्टर. सर एकूच मिनिट. स्पीकर सर, उदकाचो थोडोसो प्रॉब्लेम आसा थोडे कडेन म्हणटा. तुका टँकर दिवपाचें प्रॉमिस करता. तुका टँकर जी आसा पळय न्हू ती ऑलरेडी PWDक सांगता तो टँकर पावतली. Okay. रिगार्डिंग द थँक यू स्पीकर सर. Speaker sir, रिगार्डिंग द स्कॅर्सिटी no calling attention regarding this problem, sir. हांव सांगता न्ही तेजेरूय सांगता. ओके, ताजोय जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही तो ऑफिसीक इन्स्ट्रक्शन उदक इश्यूचेर उदक सॉल्व करपाक जाय. हांव सांगता, हांव पळोवपाक लायता उदकाचो इश्यू तुजो. Question is over.